तुझ्या गायावरवीं आमी गुण जाल्या. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भावा भयणीनो बागेहून तापत्याक आमी लागीं जाल्याव. सम्याचे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी सुम्याच्या कश्टांसून याळ करता आसतना सम्याची कृपा आमी दराळ सोडटा. कित्याक भावा भयणी खंयच्या घडये सोम्यान आमचे खातीर कश्ट सोंसले. खुर्सार तो काडलो आनी आमच्या खातीर ताच्या कुडीन तावन रक्ताचे थेंबे ताणें वाळयले. हर एका रक्ताच्या थेंब्या मारी पात मनशा कुळाक ताणें जीव दिलो आनी आमचे गाय ताणें गूण केले. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाव भयणीनो आमी सकड मारयेकली ह्या संवसारी जिवितांत कश्टोन आसा. कश्ट आमचे बुंतुनी सगळ्यांनी रेवड घालून आसात. आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसात, आमच्या समाजांत कश्ट आसात, आमच्या काम करचे कडेन कश्ट आसात. हर एक कडेन ह्या कश्टांक आमी फूड करता आसतना जेजूचे कश्ट आमकां बोळ दितात. आमी कश्टां भिवंक नजो. कश्टां मारी पात जेजू आमकां दैवीक सकत आनी बोळ दिता. कश्टां मारी पात आमच्या जिवितांत तो आमकां लागीं हाडटा, तुज्या मोगांत आमकां घट करता. त्या देखून हे सकड कश्टांनी आमी जेजू लागीं या, ताच्या पवित्र गायांत तावन वाडच्या. आमोलीक रक्ताद्वारी आमचें जिवीत बळादीक जावं दी. आमच्या काळजाचे मोतीचे कुडीचे सर्व गाय गूण जावं दीत म्हणून आमी मागया. आनी आतां उड्या रुपाराच्या जेजूको आमी आराधन करूंक मान करूंक दिंबेर पडया, गीत गावया. स्वामी
खालत्या काळजा भक्तिमाना खालत्या काळजा करता दुकान सोम्या जेसू तुका तुवें मोडले निमाण जेवणार सोम्या तुवें म्हणलें ती आपोतबाची उतरां घेया आनी खाया ही मुजी कोडो तुमच्या बसतो समर्पोची घेयात आनी पियेयात हे मुझे रगत तुमच्या बसत वारयतलें ये म्हज्या उडासाक करा ओय सोम्या तुवें केवल तुज्या तोंडान मात्री उतरां म्हणूंक नाय जें कितें तुज्या शिसां सांगता सोम्या जेजो निमाण जेवणार केलें तें दुसऱ्या दिसा कालवारीच्या दोंगरार जेजो तुका तुवें पिठो केलें तुजी ती पवित्र कोड सोम्या बेसां केली जर्मनाच्या मारांनी दैत्या खोर्ड्याच्या मारांनी कालवारीच्या दोंगरार एक पोटी त्या धरणीर तूं शेवटताना त्या कुर्साच्या झाडाय पोंदा पडता आसतना तो कांट्याचो मुकोट तुज्या त्या मस्तका भितर रिक्त आसतना आनी त्या रगत वाळटा आसतना आनी त्या सोम्या जेजू कालवारीच्या दोंगरार तुज्या हातांनी पांयांनी ते खिळे रिक्त आसतना आनी तुज्या कुडीक थोपतना आनी घाई करतना आनी निमाणे जेजू तुवें कुर्सारूम काळोवन आसतना शिपायाच्या बाल्यान तुजें कडवळ तोपतना सोम्या तुजी कूड बेसां जाली तुजी कूड पिठो जाली तुजे रागात वाडलें या मरे पांच जेजो कितें सांगलें तुवें घेया ही म्हजी कूड ती तुवें समर्पून दिली तुजी कूड सगळ्या मनशां खातीर पिठो गेली सोम्या तुजे रगत तुवें मनशां खातीर वारयली आनी ह्या पवित्र कुडी वरवीं आमकां जीव दिलो जेजो आनी आमकां आमचे गाय तुवें थांबयली आमच्या काळजाचे गाय थांबयली आमच्या मोतीचे कूड गाय तुवें थांबयली आमच्या जिवितांत आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचे गाय तुवें थांबयली सोम्या आनी ह्या मरे पाट आमकां जिवीत दिलें ह्या खातीर जेजो आमी तुका आराधन करता आमी तुका समर्पिता आमचें हें जीवन तुज्या हातांत भेटयता संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानीचो प्रकाश फांकोवचो समाधानीचो प्रकाश फांकोवचो तुका मेळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां तुका मेळो काशेतां आत्मीक सकत लालेतां हर एक दिसा बगूंक शांती आमी अत्रेकता हर एक दिसा बगूंक शांती आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वामी साक्रामेंता आराधा आराधा स्वामी साक्रामेंता हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हो श्याम भगिनीनो इकडे बरो आमचे दिश्ट हांगासरच्या उंड्या रुपारसच्या जेजूचेर घालया तशेंच इकडे बर मोदें हांगासर उबारलेल्या कुर्साचेर घाला इकडे पळया निमाणे ब्रेस्तरा ताणें सांगलें घेया ही म्हजी कूड तुमच्या बसून वारावची घेया हे म्हजे रगत तुमच्या बसत वारयतलें तेजी कूड ताणें मोडलेली आमच्या खातीर वो उंडो आनी त्या कुर्सार आमी पळयता हांव सोम्याची कूड गायिल्ली तेज्या हातांत आसचे ते गाय तेज्या पांयांचेर आसचे ते गाय तेज्या कुशींत आसचे ते गाय तेज्या कुडीर आसचे ते गाय आनी दिसांतले तेज्या मोतीचे गाय भाव भयणीनो सकड आमच्या मोगाचो गुर्तो सोम्यान आमचो मोग केला सोम्यान आमचो मोग केला भाव भयणीनो मोग म्हणलो एक शब्द जर तर नातुरलो खंडीत जावनी कुर्सार सोमी मरतो ना जर ह्या कुर्सार सोमी काडटा तर जर हो सोमी ह्या उंड्यार पार तुज्या आनी म्हजे मुखार आदार आसा तर एक कारण मोग तुजो आनी म्हजो मोग त्या मोगा खातीर आपणाक ताणें समर्पिला त्या मोगा खातीर ताणें आपणाचो जीव दिला त्या मोगा खातीर आपणाची कूडसो आमचे खातीर पिठो केल्या आपलें रगत व्हाळयलां संवसारांत हाचे व्हर मोग खंयचो ना म्हणलें सोम्यान आपल्या कश्टा मरणा वरवीं दाखयला भाव भयणीनो हांव आनी तुमी ह्या मोगाची आमी पळ जोडलेली हांव आनी तुमी जावन आसा सोम्याच्या ह्या मोगाक पात्र जाल्ली आमचे खातीर स्वामी जेजू कुर्सार मेला Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमची जापो जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर मुनीसावन संवसारांत जल्मल्ल्या जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर जेसे मनी मोळ्यांत मागता आसतना रगत वारयिल्ल्या मोगाळ जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर बापाची खुशी बापा म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी म्हूण आपणाकच बापाच्या हातांत समर्पण दिल्ल्या जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर जुदासांतावन विक्रीस जाल्ल्या मोगाळ जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर एक सोरा बरी कैद जाल्ल्या मोगाळ जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर निराप्रदितरी कुर्साच्या मरणाचें फर्मान तुजेर दिल्ल्या वेळार ते स्वीकार केल्ल्या मोगाळ जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता नमान सुदेवाच्या राया म्हूण तुका मारन अपमान केल्ल्या वेळार ते सगळे सुसुरल्या मोगाळ जेजू आमच्या सर्वंदरा आमी तुका होगलाप दिता
जर्मनच्या मारांनी तुजी कूड सगळीच गायल्ल्या वेळार तांतूं तुजे रागात तुवें वारयल्ल्या मोगाळ जेसो जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता आमच्या अपराधांचे निपातकांची जणाय असो कुरीस आमचे खातीर कालवारेच्या वाटेर वावयल्ल्या मोगाळ जेसो जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता कुर्साच्या वाटेरस सुम्यान जेसू त्या कुर्साच्या जडायन 3 पावटी पडोन आमच्या खातीर दरनिक्ष उठल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता तुझे तोंड पुसूंक वेरोणिकान तूं आलो दिल्ल्या वेळार या तूं आल्याचेर तुजें सोबीत रूपणे कंसयल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता तुझ्या माथ्याचेर मनशाच्या अनुपकारांचो गुर्तू जावन असो तो कांट्याचो मुकुट सांचेल्या वेळार तुज्या तकल्यान तावन वळत रगत वळयल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता कालवारीच्या दोंगरार त्या शिपायांनी तुज्या आंग वचून वण काडटा आसतना सगळ्या संवसारा मुखार अकमान तुवें सोंसुल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता कालवरीच्या दोंगरार त्या दनपणाच्या बारार त्या कर्कट्या वतांत आमचे खातीर 3 घंटे त्या कुर्सार उमकाळिल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता त्या कालवारीच्या उडवळ्या मध्ये त्या दाव्या कुसच्या सोरान आनी सकयल असल्या शिपायांनी तुका निंदा केल्ल्या वेळार ती निंदा तुवें सोंसुल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता त्या उडवळ्या मध्ये त्या उजव्या आकुसच्या सोराक तुवें सर्ग बसयल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता त्या कश्टां उडवळ्यांनी तुवें तोखून संपादले म्हणल्या उतरांनी तुजो आत्मो तुज्या बापाक समर्पून दिल्ल्या मोगाळ जेसू जेसू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगळाप दिता सक्कड आमी केल्ल्या सुम्यान केल्ल्या उपकारा खातीर विशेष रितीन आमच्या खातीर ताणें कश्ट सोंसुल्ल्या खातीर आतां आमी अर्गां होगलाप दिवन सुम्याची स्तुती करया
इकडे बर आम्ही पवित्र आत्म्याचे सगळत मागया. देव आमचे लगी उलयता. देवाचे उतर शब्द मासलो आनी आमचे मदें आयलो म्हणटा जुवांव सवंजल अध्याय 1 वाक्य 14. शब्दाच्या रुपार देव मनशा मध्ये आयलो. मनशाचे रूप जावन जेजू मोरयेच्या कुशीन सहलमलो आनी मनशान मोदें ताचे उतार आयकोन तांकां मोतीक संतोष भोगतालो. ताचे उतार तांकां जीव दिताले. ताचे उतार तांची पिडा घूण करताले. ताचे हर एक उतार असाध्य जाल्ल्यो संगती साध्य करताले. हर एक ताचे उतार वाऱ्या वादळां पर्यंत थंड करताले. हर एक ताचे उतार मेल्ल्यांक पर्यंत जीव करताले. ह्या खातीर पेद्रो जेजू लागी म्हणालो, सम्या आमी कोणा लागीं वचूं? तुजे थंय आसात उतरां सासाण जिविताची. सम्या आमी कोणा लागीं वचूं? तुजे थंय आसात उतरां सासाण जिविताची. तेंच उतार जेजू आमकां दिता. तेंच उतार जेजूच्या शिसांनी पेद्रोनू आनी हेर आपोस्तलांनी सौगा वांजेलिस्तांनी आमकां दिला. सा पावलोच्या पत्रांनी तेंच उतार आमकां दिला. सा पेद्रोच्या पत्रांत आमकां हें उतार दिलां. हर एका शिसां एका ताचे शिसांनी उतार आमकां दिलां. इकडे वर उबी रावया. जीव दिवचे उतार आयकूंक पवित्र आत्म्याचे सकत मागया. आमची काळजां मनां सगळीं पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरून दित. पवित्र आत्मो आमकां दैवीक शक्तीन भरून दी. पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलेल्या वेळार शिसांक ताची मूत उस वाडली. हर एक उतार जेजून तांकां शिकयतना समजनातल्या पर्यंत पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार हर एक तांकां समजोवंक लागलें. देवाचो बळवंत हात कसो तांचे मदें आसा म्हूण तांकां कळोवंक सुरू जालें. तसो पवित्र आत्मा आतां आमचे भितर वाडूं दी आनी पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरणो. सम्याचे त्या पवित्र गायांनी आसा ती सकत नियाळोको आमकां करपा मागया. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. लाभय आमकां तुजी कृपे देणी. बोळादी कर आमची अस्कत जिणी. बोळादी कर आमची अस्कत जिणी. बोळादी कर जिणी. बोळादी कर जिणी. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून ये. पवित्र आत्म्या कृपे सागोरा आमचेर तूं देवून ये. आमचेर तूं देवून
तूं देवोनी. सांत पेद्रोच्या पहिल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 2 वाक्य 19 तावन 30 पर्यंत 25 पर्यंत. एकलो अन्याया वरवीं आपणाक सुसूंक मेळटा तें देवा पासून म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजाकी देवाक मानवता. तुवें केल्ल्या चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीक दाखयशी तांतूं तुका कितें होगलाप. बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका सोंसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायन तें तुवें तें सोंसलें तेन्ना जाल्यार तूं देवाक मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासत पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात आनी ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलें ना आनी ताच्या तोंडान तांव कसलेंच कपटपण आयलेलें ना. ताका सोवल्या वेळार ताणें फाटीं सोवलें ना. ताका कश्ट आयतना ताणें बेश्टायलें ना. बगार निती प्रकार झडती करतल्याच्या जतनेक आपणाकच ताणें ओपून दिलो. आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवचे खातीर कुसायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां ववयलीं. ताच्या गया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गवळ्यातय तुमी फाटीं आयल्यात. देवाचें उतर ये वाकणी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, हर एकली आमी एक न्हय तर आनी एक तरेचे कश्ट सोंसता. पूण कश्ट सोंसच्यांती दुसऱ्या दुसऱ्या तरांचे कश्ट आसात. पयल्या सुवातेर कश्ट आमच्याच कर्तुवांचे. जर एक मनीस नाकभर पियेता आनी तो पिवन पिवन आपणाकच एक दीस पिडेस्त करता, ताजें लिवर फाट जाता आनी ताचे म्हणटा ताजे पयशे सगळे बिबाड जातात. तो कश्टार पडटा, आस्पत्रेंत एडमीट जाता आनी थंयसर वळवळटा. हे कश्ट कोणें? हे ताणेंच मागोवन काडून गेल्ले कश्ट. ते कोणा आतां दिल्ले कश्ट न्हय. ताणेंच आपल्या खऱ्या मस्तेन ते कश्ट काडून आपणाचेर मागोवन काडून घेवचे आनी ते कश्ट सोंसचे. हे आमच्याच कर्तुवांचो फळ. हे पयल्या वर्गाचे कश्ट. आनी दुसऱ्या वर्गाचे कश्ट जावन आसात. आमी आमच्या जिवितांत वायट करूंक ना, पूण आनी एकल्याच्या वायटा खातीर आमी कश्ट सोंसचे. आनी हे कश्ट हांवें कांय ताका जबाबदार न्हय, तरी पूण आनी एकल्याक वायट करता तसो फळ हांव जोडटां. चिंत्या, तूं वाटेर वताय, वाटेर वतना कोण एकलो येता, फास्ट तुका बायक मारता, तूं रस्त्यार पडटाय, तुजो पांय मोडटा आनी तूं आस्पत्रेंत वळवळटाय. तुवें सूख करूंक नाय. कोणींय सूख केल्या आनी त्या कश्टांक तूं वळख जालाय आनी तूं सोंसताय. हे दुसऱ्या वर्गाचे कश्ट. आनी तिसऱ्या वर्गाचे कश्ट आसात. आमकां हांगासर
आत्तां सांपेद्रोन सांगल्या पत्रांत आमी आयकल्लें तें तुज्या जिवितांत तुज्या बरेपणाक थंयसर तिदूंक दिवचे कश्ट. एक शिक्षक भुरग्याक इल्लेशें पनिशमेंट दिता, कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यान बरें करून शिकूंक जाय. ह्या भुरगें कितें करता, इल्ले पोकरी करता, अलक्षा करता, त्या देखून ती शिक्षकी ताका थिदविता, थिदवूंच्या खातीर ताका कश्ट दिता. ते कश्ट ताच्या भुरग्याच्या बरेपणाक शिक्षकीन दिवचे, ताच्या बरेपणाक ते कश्ट. आनी 4थ्या वर्गाचे कश्ट जावन आसात. तुज्या जिवितांत तुवें कांय अन्याय करूंक नाय, या आनी एकलोय अन्यायाक म्हणून न्ही, बगार तुवें सर्वांच्या बरेपणाक सोंसचे कश्ट. फादर स्टॅन स्वामी बंदेंत आसुल्लो, कोणा खातीर आसुल्लो तो? आपणा खातीर न्ही, बगार त्या शोशण जाल्ल्या लोकां खातीर झुजोंक आसुल्लो आनी त्या खातीर ताणें बंदेंत आसचें पडलें, बंदेंत स्मोराचें पडलें. ह्या सुरविल्या क्रिस्तांवांचे कश्ट, सुरविल्या क्रिस्तांवांक दगदवणी आयली, क्रिस्ता खातीर तांणी जीव दिलो. हे आनी एक तरेचे कश्ट ह्या हेरांच्या बरेपणा खातीर. भाव भयणीनो, आज जेजू आमकां हे विविध रितीचे कश्ट आमकां सांपेद्रू मारिपाक आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. देखून हे कश्ट आमी कशे स्विकार करचे? पयल्या सुवातेर आमची जिणी बरी तावरान जियेल्या वेळार पयल्या वर्गाचे कश्ट आमी निवारूंक जातात. मॅन मेड म्हणटा प्रॉब्लेम्स म्हणटा आमी. आमीच जर तर समस्या करून त्या कश्टांक वळोवंक चिंतले, हांवेंच म्हाका समकरीचे तो व्हडले कश्ट म्हाका बाधा करिनात. आनी दुसऱ्या वर्गाचे कश्ट आनी एकल्याच्या अन्याया खातीर हांवें कश्ट सोंसचे. भाव भयणीनो, अशें जाल्यार आमकां मेळटात. ह्या वेळार आमी कितेंच करूंक जायना, तरी पूण आमी हे कश्टांक वळख जाल्ल्या वेळार सम्याच्या कुर्सा वयलीं उतरां आमी उडास दवरची. बापा, तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेणांत. आनी त्या कश्टांनी आमी पारीकपण काण घेवचें न्हय. बगार कोणें आमकां कश्टांक, कोण आमच्या कश्टांक कारण जाल्यात, कोणा वरवीं आज आमी असल्या परिस्थितींत पडल्या, तांचे पासून आमी मागचें आनी तांकां देवानच सारक्या वाटेक हाडीचें म्हूण आमी देवा लागीं प्रार्थुचें. आनी तिसऱ्या वर्गाचे कश्ट आमकां मेळटा जिवितांत. देव आमच्या बऱ्याक तोडीपटी करता. बाबा भयणीनो, एक मनीस देव मनशा तोडीपटी कश्ट दिता आमच्या मोगा पासून, आमच्या वायटा खातीर न्ही. कोण एक मनीस वाट सोगता ताका वाटेक हाडच्या खातीर देव कश्ट दिता. कश्ट आनी तो अस्कर जाता आसतना देवाचेर उंदून जिवंक शकता. आपल्या जिवितांतले खोटेपण तो वळखून काण घेता. आनी असल्या वेळार ह्या कश्टां मारिपाक मनीस लिसांव शिकता. अशें ह्या कश्टां मारिपाक देव ताका सारक्या वाटेक हाडटा. विद्यार्थीक ती दिविल्ले बरी. आनी हे कश्ट देव आमच्या बऱ्याक करता. देखून आमी सबारसना असल्या रितीन आमच्या जिवितांत कश्ट भोगता. हे कश्ट देव आमच्या बऱ्याक, आमकां वाटे काडच्याक, आमकां देवाच्या मोगान फाटीं हाडच्याक, आमची जिणी बरी जावच्याक, आमी सारक्या वाटेक चलच्याक देव आमकां दिता म्हणलें आमी स्विकार करीचे. आनी 4थ्या वर्गाचे कश्ट आमकां सांपेद्रू सांगता आमी सगळ्यांनी क्रिस्ता खातीर सोंसचें. 4थ्या वर्गाच्या कश्टांनी आमी जेजू थंय पळयचें म्हणटा सांपेद्रू. सोम्यान कितें केलें? सोम्यान आमचे खातीर कश्ट सोंसले. ताका कश्ट सोंसची गरज आसली गे ना. ताणें कांय वायट केल्लें गे ना. ताची ती पातक आसलें गे ना.
केवळ मनशा बचाव करच्या खातीर, मनशा बचाव करच्या खातीर जेजू आपूण कुर्सार मेलो. आपल्या रक्ताचे थेंबे ताणें व्हावयले. हर एका थेंब्या मारिपात मनशा कडचे पातक ताणें धुवन काडलें. मनशा ताणें सोडवून दिली. आपल्या मरणा वरवीं ताणें मनशा कुळाक ताणें सोडवून दिली. जंय ताची वाड ताका येयली. आपल्या पुनर्जिवानपणा मारिपात ताणें मनशा जिवी सोडलें. आनी त्या देखून भाव भयणीनो, येसू कश्ट आमी ह्या बागेवन तपत्यान नियाळटाव. बागेवन तपतो लागीं आयलो आनी ह्या बागेवन तपत्यांत आमी सुमयाचे कश्ट नियाळ करतना आमी सकड हे कश्ट आमच्या दोळ्या आमकां दवरी जाय. कित्याक भावा भयणीनो, जिवितांत आमकां मस्त जाणांक असले कश्ट मेळटात. आमी कांय सूख करूंक ना, ह्या कोणाचो अन्याय ना, पूण आमकां कश्ट मेळटात. एक बरो मनीस कश्ट सोंसता, बरी जिणी जियेल्लो, बऱ्या नितीन जियेल्लो, सदान जियेल्लो, मागण्यांत एक आनी विश्वास आसलो, असल्या मनशाक हे मारेकार पिडा येता. तो कठीण वळवळटा. थोडे मनीस आहात, एक न्ही दोन न्ही 20-25 वर्सां म्हणसर बेड रिडन जाल्ल्या पळयल्यात. 20-25 वर्सां बेड रिडन जाल्ले आसात. तांचे एका लेखान तें हेमकोंडूच तांचें जिवन जाल्यार भाव भयणीनो, 25 वर्सां म्हणसर हे कश्ट सोंसतात थोडे मनीस. मस्त जाणां आसात आमच्या घरांनी, आमच्या भोंवतणी आमी थोडे पळयल्यात. हांव बरो थोड्यांचे कश्ट भिरांक कळ्ळ. प्रत्येक तरान स्ट्रोक जाल्ले आनी असले मस्त वर्सां वळवळटात. हेणें मरणी न्ही, तेणें जिवीती न्ही म्हणले बरी हे कश्ट तांचे सोंसून आसतात. थोडे फावटी असलें आमी पळयता. पूण देव कित्याक दिता? तांच्या कश्टां म्हाका भाव भयणीनो एक अर्थ आसा. सोम्यान कशें मनशा कडेन ते सोंसले कश्ट, त्या कश्टांनी ताणें मनशाक सोडवून दिली. तशें हर एकलो मनीस कालवारीचे दोंगराचे कश्ट मुंद ते मिसांव कश्टां मारिपात मुंद धरून वेता. सकड आमकां देव आमकां कश्ट दितना आसले कालवारीच्या मिसांवांत आमकां वांटेली करता. सोम्यान ते कश्ट सोंसले, आमी तूं वांटो काणगेचे देखून आमी पातक केला म्हणूनय न्ही, आमी सूख केला म्हणूनय न्ही, आमकां शिक्षा म्हणूनय न्ही, बागार असल्या कश्ट आमी आमचेर घेतल्या वेळार आमच्या कश्टाचो फळ जावन हजारो लोकांक आमी सोडवणेक कारण जाता म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक. हे जेजूच्या कश्टाचो अर्थ. आनी त्या देखून आमी ते बरे करून काण घेवया भाव भयणीनो, आनी आमचे कश्ट देवाक आमी समर्पया. हे घडीभर आतां आमी विशेष रितीन ह्या कश्टाचो नियाळ करून आमी कश्ट तेल्या पासत मागया. एक घडीभर आतां पयल्या सुवातेर आमी उडास करया भाव भयणीनो. आमचे दोळे दामप्या कश्टा तेल्या पासत मागया. आतां थोडो वेळ ह्या वेळा उडास करात. तुमी सगळ्यांनी आज हांगासर आयिल्ल्यांनी तशेंच TV माध्यमांनी भाग घेतल्यांनी सगळ्यांनी तुमी तुमच्या कोण भोंवतणी कश्टांनी आसात, तुमच्या घरांनी, तुमच्या शेजाऱ्यांनी, तुमच्या भोंवतणी, तुमच्या कुटुंबांनी तेणे हेणे खंय कितले जण कश्टांची मनशां आसात सगळ्यां पासत आज मागया आमी तांचे पासत मागत जाय. ते कश्ट सोंसूंक तांकां बळ मेळत जाय. ते कश्ट सोंसूंक तांकां धैर्य मेळत जाय. पयल्या सुवातेर आमी त्या जेजूच्या 5 गायां मारिपात आमी कश्ट तेल्या पासत मागया. पयलो गाय जावन आसा जर्मनाचे मार. सोम्याच्या कुडीर गाय केल्लो पयले जर्मनाचे मार. पिलातान जेजूक जर्मान मारूंक लायले आनी कितेंच करिनातल्या सुखे खातीर सोम्याच्या पाठीर कुडीर हे जर्मनाचे मार पडले. ह्या जर्मनाच्या मारांनी असल्या शिश्यांच्या कुडक्यांनी सोम्याची कूड पापसली. रगत वाळोवंक लागलें. कठीण दूख जेजूक त्या वेळार सोंसूंक मेळ्ळी. भावा भयणीनो, हे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. जर हांव आनी तुमी असल्या कश्टांक आमी वळख जाल्ल्या, जर हांवें आनी तुमी ह्या जर्मनाचे मार केल्ले,
आमच्या पाठीर आमच्या कुडीर हे जर्मनाचे मार पडले आमकां कशें भोगतें आमी कितली भोग मारते आसल्यां आमी कितले व्हडवडते आसल्यां पळया सोम्यान कितल्या सोंसणिकायन ते कश्ट सोंसले बिरांक कडून मारते 100 वयर मार सगळी कूड पपसरली ह्या घडी आमी उडास करया ह्या संवसारांत कितलीं जाणां आजुनूय जर्मनाचे मार खातात शोशणाक वळख जाल्ली नुस्तें जाणां कोण बळवंत आसा तांच्या शोशणाक बरी जावन आजून म्हणसर मार खातात कश्ट जातात बळवंत आसले ग्रेस्त आसले अधिकार आसले तांच्या हाताकाल असल्यांक कश्ट दितात मारतात कुडीचे मारणी बागार तांच्या मानसीक रितीन तांकां कश्ट दितात शोशणाक वळख जातात कितलीं जाणां आज दुर्बळी कश्ट जातात दुर्बळकायन कश्ट जातात थोड्यांक घरांनी जेवंक ना थोड्यांनी खंयच्या घरांनी पयशे नात भुरग्यांचे फीस बांदूंक पयशे नात आस्पत्रे वखदाक वचूंक पयशे नात घर एक निर्मोळ करूंक पयशे नात मोडकोरी घरां पडोवंक जाल्लीं घरां पावस पडटना भिरांत असल्या परिस्थितीन जियेतात असहायकपणू आर्थीक तरान ते दुर्बल तांचे कडेन बोळ ना कांय अन्याय जालो जाल्यार पयलीं आनी कोणाक लोन्स दिवंक तांचे कडेन पयशे नात ते असहायक हेरांच्या अधीन ते आसात हेरांच्यो खोटोमुटी खातात हेरांच्यो गाळी आयकतात हेरांत जायत्या रितीन अन्याय सोंसतात बोळ ना उलोवंक जायना केवल कश्ट जातात तांचे दुकां पुसूंक कोणी नात तांकां समजले कुतले कोणी नात सोम्या जेजू असल्या वर्गाच्यांक जेजू तुका समर्पिता आज सोम्या जेजू तुजे ते कश्ट तुज्या कुडीचेर जर्मनाचे मार पडतना तुवें सोंसली दूख आनी ते कश्ट नियाळून ह्या समाजींत विविध रितीन शोशणाक बरी जाल्ल्या आर्थीक संकश्टांक बरी जाल्ल्यांक दुर्बळकायन कश्ट जाल्ल्यांक हेरांच्या अधीन आसतल्यांक असहायक जालेल्यांक सोम्या जेजू तुका भेटून दिता हांव तांचेर आशिर्वाद घाल तांचे कश्ट सोंसूंक तांकां बोळ दी तांच्या कश्टांत तांकां सुटका दी तांच्या कश्टांत जावं जेजू तांचे सांगता तांची दुकां पूस आनी तांकां सकत दी म्हूण जेजू तुज्या लागीं आमी मागता जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलो तोच सांबाळता सदा जिणेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलो तोच सांबाळता सदा चंचल जायना कंगाल जायना आसतलो पंथ पर्या लागींच हांव तुज्या दुसरो गायी आमी नियाळ करया कांट्याचो मुकुट सोम्याच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट तोपलो आनी मारलें कठीण ते किडे भितर इकता आसतना सोम्यान सोदलेली दूख इतली आनी तितली न्हय ते कांटे तकले भितर इकताना कितें जायत खंयच्या रतीचे व्हडवळे ह्या संवसारांत आमी मागया कितलीं जाणां निरापराधी तरी अन्यायान बली जातात करिनातल्या सुखीक तांच्या माथ्यार कांट्याचे मुकुट संचितात आस
कितलेशे मिशनरी खंय परगांवांत सोम्या खातीर कश्ट जातात. तांच्या माथ्यार कांट्याचे मुकुट संचितात. राजकीय कैदी राजकीय कारणा खातीर बंदेंत आसात आनी कितलेशा कश्टांक बली जातात. हेरांच्या घाताक बली जातात, कश्ट जातात. मनीस विविध रितीने मनशां सांपळावन घालतात, धमकी दितात, बेश्टायतात आनी कश्टांक वळख करतात. कितल्योश्यो स्त्रियो, कितल्योश्यो चलयो अत्याचाराक बली जातात. गुप्तीनिशी तांचेर लैंगीक तरान शोशण करतात, तोंडान दापयतात, मौन राव अशें करतात. असल्या रितीन कश्टांक बली जातात. तांच्या वांट्याक मौन मात्र उलोवंक जायना. कांट्याचो मुकुट तांच्या माथ्यार चंचिला. तांचे कश्ट भेटया. असल्या वर्गाक कश्टा बली जाल्ल्यान जेजू भेटया. मागया तांचे सोम्या कडेन, सोम्यान जेजू असल्या कश्टांक बली जाल्ल्यान तुका भेटयता. आज ग्रेस्तकायच्या राजकीय शक्तीच्या अधिकाराच्या प्रभाव घाली जावन अन्यायान कितल्या कश्ट वळख जाल्ल्या विविध रितीच्या वर्गांक कश्ट सोम्या मनशांक तुका भेटोवन दिता. अबल स्त्रियांक आनी अन्यायाक बली जाल्ल्या मनशांक, जायत्या समाज सेवकांक, धार्मीक मुखेल्यांक सोम्या जेजू तुका समर्पण दिता. आज सोम्या जेजू अनितीक ते बाली जाल्यात. हांचे खातीर कश्ट लय सोम्या. तुज्या माथ्यार कश्टाचो तो कांट्याचो मुकुट दवरतना सोम्या करिनातल्या सुखी खातीर घाताक बली जावन तुजेर अशें तो मुकुट सांडशिलो. सोम्या आज असल्यांचे कश्ट हाळू कर आनी तुज्या त्या पवित्र कश्टां मारिपात तांकां सुटका दी म्हूण मागता हांव. घे सोमिया घे तू तांकां जिवितांचे दिता तुका. घे सोमिया घे तू तांकां जिवितांचे दिता तुका. चवथो तिसरो घाई हातांचेर आनी पांयांचेर मारलेले ते किडे. ह्या वेळार सरपिडेस्तां खातीर मागया. मारेकार पिडा, कॅन्सर पिडेक वळख जालेली, ट्युमाराक पिडपेळक वळख जालेली, किडनीच्या पिडेक वळख जालेली, काळजाच्या पिडेक वळख जालेली, आर मारलेली, स्ट्रोकाक बली जाल्ली, डायबिटीस, BP, शिरांची पिडा, हर्निया आनी प्रॉस्टेट, गांठीची दुखो, स्त्रियांची पिडा, वात, गर्भकोशाक ट्युमर, पाय दुखो, विविध रितीने दोळ्यांची पिडा, विविध रितीने सोम्या कश्टांच्या पिडेस्तां तुका समर्पिता हांव. सोम्या तुज्या हातांनी आनी पांयांनी तिकडे मारतना जेजू अस्कस जालोय, बंदी जालोय, तुका कांय करूंक जालें ना. ते किडे तुज्या हातांत रिकतना सोम्या तुजें स्वातंत्र्य संपूर्ण गेलें. एका मनीस पिडेंत येवन पिडेंत बरी जावन तो कशें अंतुळणार पडले बरी असा एक जण त्या कुर्सार पडलोय. सोम्या तुजी अस्कत काय त्या घडये सगळ्या मनशां कुळा मुखार जेजू तुवें दाखयली. असा एक जालोय जेजू. तुझे हात पाय किळायल्या वेळार एक पिडा येताना मनीस असा एक जाता सोम्या, कांय करूंक शकना. ह्या पिडे वरवीं तो उठोवंक शकना, ताजें काम करूंक शकना, ताजे दिसपट्टे ग्रास सोडूंक शकना. सोम्या दोस्कत जाता. कितलीं जाणां आत पिडेनी कश्ट जातात जेजू. कितलेशा घरांनी पिडेस्तां कश्ट जातात, कितलींशीं आस्पत्रेनी पिडेस्तां कश्ट जातात,
कितल्याच्या आश्रयाने प्राय तुझ्या घराने पिडे कष्ट येतात जेजू या सकट कष्टाने वळवळतेल्या पिडे सांग जेजू तुका समर्पण देता सोम्या जेजू तुझ्या हाताच्या पायांच्या कित्या गायांनी बाईसरच्या वाढलेल्या आमुलीक रक्तान जेजू या पिडेस्थान आपण आणि गुण कर सकट पिडेस्थान जेजू बरायकी दे आणि तांकां बरें कर म्हण जेजू तुजे लागे मी मागता आपूण जेजू तांकां आप अमोलीक त्या रक्तान तांकां तूं तेला गुण कर जेजू तांकां गुण कर सगळी पिडा शिडा तांची तूं निवा आपूण जेजू तांकां आप अमोलीक त्या रक्तान तांकां तूं तेला गुण कर जेजू तांकां गुण कर सगळी पिडा शिडा तांची तूं निवा मागया आमी असो तो गायी जेजूच्या कडवळाचें तोपणें गळेल्ल्या कुटुंबां खातीर मागया भाव भयणीनो कितलींशीं कुटुंबां आज गयेल्यान कितलींशीं काजार जाल्ली जोडी गयेल्यान तांचो संबंध तुटोवन गेला एकामेका लढाय झगडी आज कुटुंबां वांटे जाल्यांत गांव बैले मध्ये वांटे पंटे तुटोवन गेला संबंध आवय बापूय भुरग्यां मध्ये तुटोवन गेला संबंध असल्या कुटुंबां भेटोवया फूट आयिल्ल्या कुटुंबांक सोम्याच्या हातान भेटून दिवया सोम्याच्या पवित्र कडवळाच्या कुशींत कडवळांत रागात वाळिल्लें तें ह्या कुटुंबांक गुण करून दी आमी भेटून दिवया आमच्या समाजांत आज समाज एक फूट आयल्या जात कात बास आणि राजकी पडती धर्म असलो ह्या रितीचो भेद आनी फूट आयल्या झगडतात हे दोळमीच्यान आमचे मदें एकपण आसलें वांटे फांटे जालां हर एक ती वांटे फांटे मनीस विंगड करतात समाजान फूट आयल्या समाजान फूट आयल्या ह्या आमी घडी आमी सुम्याक भेटोवन दिवया सुम्यान जेजो एक मनशा कोण तुवें रस्ते सांगता जी म्हण तुवें आशिल्लें एका आवय बापूयन भुरग्यांनी पती आनी पत्नींनी सोम्या सांगात पूण आजी जे म्हणजे तुजी खुशी तरी पूण सोम्या कसले दुरांत आज आमची समाज फुटल्या सोम्या जेजो ही समाज आमची कुटुंबां एक कर फुटोवन गेल्यांक लागीं हाड तुज्या कडवळ्यान ते रक्ता मारिपाक जेजो ह्या फुटोवन गेल्ल्या कुटुंबांक तुजे तें एकवटाय आनी कुटुंबांत शांती संतोष मोग दी म्हूण सोम्या तुजे लागीं मी मागता कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोग जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोग जेजू तूं ये कुटुंबांत म्हज्या एकवट दितो कुटुंबांत म्हज्या मैपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मैपास दितो जेजू जेजू दितो एकवट मैपास दितो 500 गाय आमी सोम्या सोनी आड करया जेजूच्या मोतीचो गाय
सक्कट गाय भितर भायर दिसताले पूण सोम्याचे मोतीसो गाय भायर दिसोंक ना मानसीक रितीन जेजूय कश्टलो मनशाच्या तिरस्कारान कश्टलो बापा लागीं एक रितीची एक संघर्श म्हणटा आमी बापा ती तो एका रितीन बापा म्हज्या देवा कित्याक म्हाका सांडलाय म्हणलें एक रिती सवाल ताजे ती आयलें मोतीन कश्टलो हे कश्ट सोंसचें धैर्यान काडूंक ताका पुरीक्षा जाली देवसाराच्यो ताळण्यो मरता मुशेर ताका आयल्यो मानसीक रितीन कश्टलो सोम्यान जेजू मानसीक रितीन कश्टांच्या हर एकल्याक तुका भेटून दिता हांव कितलींशीं मनशां आज मानसीक रितीन कश्ट जातात कुटुंबांनी मानसीक रितीन कश्ट जातात कितें करचें कळना घरांतलो समस्यो पर्यार ना घोवाचें आयकून जिंगी बायलेचें आयकून जिंगी आवयचें आयकून जिंगी पुताचें आयकून जिंगी कोणाचें आयकोचें मानसीक रितीन टेन्शन खंयच्या रितीन निर्धार घेवचो कोणाक सांगचें कोणाक सोडचें कितें करचें खंयचेंच सुस्तना सोम्या असल्या परिस्थितींत कितलीं जाणां कश्ट जातात ह्या समाजीन कशें मेट करचें म्हणलें एक व्हडलें सवाल ताच्या दोळ्या मुखार येता आसतना थोडीं डिप्रेशनाक वतात थोडीं निराश जातात थोडीं जीवघात करतात थोडीं बरवसो सांडटात सोम्या असल्यांक तुका समर्पण दिता हांव तुज्या त्या पवित्र मोतीच्या गाया वरवीं जेजू तांकां घट कर आनी तांचो भावार्थ वाडय म्हूण तुजे लागीं आमी मागता जिणयेन कंगाल जाताना खंती धोकीन भरताना सोम्याक उल मारताना कांयच म्हाका उडयना जिणयेन कंगाल जाताना खंती धोकीन भरताना सोम्याक उल मारताना कांयच म्हाका उडयना जेजू 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 सर ते सामा इरादे आमी सोम्या मुखार दवरया भाव भयणीनो सगळे इरादे ते साव दवरतना तुमची सगळ्यांची ते साव आतां उडास करा सोम्याक तुमी भेटया कोणा पासत मागोवंक आसा सगळें उडास करना ह्या घडये तुमी तांचे पासत मागा आज पयल्या सुवातेर लिना मोंतेरो हांगासर आमचे मदें आसा ती आपणे आज तिका परिस्थितीचे टेस्ट जाल्ल्या वेळार भोवसो आपुरबायचो रिपोर्ट आयला तिका आनीकी वखदां ती इंजेक्शनां आसली तिचे भलाय कितली बरी जाल्ली पूण डॉक्टरान तुका आनी वखद नाका म्हूण सांगलां आपुरबाय ती चोमयान तिका आपडलां दैत्य मागलां हांगासर ती बरें केलां देवा आमी सक्कड देवा करया सांगाता म्हणया अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू अर्गांनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू आतां आमी ते सांग पासत मागया एक भाऊ कतार विजीट विजाचेर गेला ताका बरें काम मेळोंक तो मागता रोशीत म्हणल्यार ह्या बाबाचें मेकॅनिकल इंजिनियरींग जालां सिंत्या ताची आवय विशेष रितीन ताजे पासून मागो विनंती करता सोम्या असली म्हणल्यार भुरग्याक परिक्षा बरोवन बेवतना बेगीन दिसता सोम्यान जेजू तूं ताका धैर्य दी म्हूण तुजे लागीं तें मागता सारी पडला अनुषा प्रीती डिसोजा पडून बोन फ्रॅक डिसलोकेशन जालां सोम्या हें दुसऱ्या फावटी अशें पडून तेजें डिसलोकेशन जावचें तूं आपड आनी तिका बरें कर गोंयांत हांव कुटाम तांचे बिजनेस मस्त डावन आसा बऱ्या तरेन ते चलोवंक मागतात घरच्या येजमान्यांनी बऱ्या रितीन बऱ्या सालीन तांणी बदलोवंक मागतात तीं तेंच्या कुटुंबान शांती समाधान ती मागतात बऱ्या तरेन तेंचे कुटुंब चलोवंक अशें गोंयच्या कुटुंबाचेर सोम्या तुजो आशिर्वाद घाल पुत्तूर एका भयणीक पोटान दूख आसा धाकटे रिपोर्ट नॉर्मल म्हणटा पूण पोटान दूख आनी ती गूण जायना
ती बरी जावंक मागता संगताच्या कुटुंबान तेका भयणीक तेका बरी सिरीक मेळोंक आनी हे बरें काम मेळो मागता आनी अनेक भयणी SSLC परीक्षा बरोवंक सोम्या तुजी कृपा मागतात ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल जेजू तांकां बरें कर कारण ह्या पोटीचो किमो जावन टेस्ट आसा सोम्या जेजू तें बरो रिपोर्ट मेळोंक मागता तुजी खुशी आसता जेजू बरें कर आनी मुखार ताका किमो नासतना ट्रिटमेंट जावचें बरी कर सोम्या मेरी डायस हिच्या जागेचे आपल्या जागेचे समस्ये परिहार जावंक सोम्या निरंतर मागता घराचें काम धरलें पोंताक पावोंक आनी मेळोंक कसले पयशे मेळो मागता सोम्या आशिर्वाद घाल तांचेर बचपेतान फ्रांसीस आपल्या साहित्य समस्यांतले जाग्याचे समस्या परिहार जावन तूं विकून असो मागता सोम्या त्या जाग्याचेर ताचेर आशिर्वाद घाल मतभेदान सारेशनी जास्मिन एका भुरग्याच्या देण्या पासत हर एका आराधना वेळा मागो तरी विनंती केल्या सोम्या आनी तांकां घर जागो जावं तुजेरच भरोसो आसा सोम्या हो भरवोसो जेजू तांचे ती खरो कर आनी तांकां फळ दी ग्लेन म्हणलो भुरगो सोम्या येवच्या आयतर दिसा NDA परीक्षा बरयता सोम्या जेजू ह्या भुरग्याक NDA परीक्षेंत बऱ्या तरेन पास जावंक मुखल्या फुडाराक वचूंक वाड करूंक आशिर्वादी जेजू एका भयणीक मोस करून घेतले लिजा गेल्ले पयशे 4 लाख रुपये पाटे मेळोंक ती मागता सोम्या ती तिका मेळाशें कर बहीण उरताना एका भयणीक रक्तान सार चड आसा एलर्जी वरवीं कश्ट जाता सोम्या जेजू ह्या भयणीक तूं आपड आनी तिका गूण कर आनी ता म्हणल्यार भयणीक मस्त तेमता न्हीद पडना सोम्या मागता तुजे लागीं तिका न्हीद पडशें कर आनी भलायकी बरी जायशें कर कॅनडांत तूं एक भाव आपणा बरें शिकपा सरी जाल्लें काम मेळोंक मागता सोम्या ताका बरें काम मेळशें कर कुटुंबाक आदार जशें कर एकल्याचो पांय दूख जावन 4 म्हयने जाले आनी की चलोवंक जायना सोम्या तो पांय तूं आपड आनी तुज्या पांयाच्या गाया वरवीं त्या पांय गूण जशें कर जोजेफ म्हणलो भाव विजीट विजार सोम्या दुबय गेला विजा मुग्दोंक आनी कांय थोडे दीस आसात घरा मस्तूक आरती समस्या जाता सोम्या एक बरें काम ताका मेळशें कर म्हूण मागता एक भयण आपल्या पतीचे दान दोगो गूण जावंक मागता तोंडा सूज येयल्या सोम्या ती गूण जावंक मागता आप तिका आपड एकल्यान पोलंडाक वचूंक विजा एप्लाय करून चिंतलां सोम्या जेजू कोणी फेक विजा कशी दिनासतना बऱ्या तरेन विजा मेळशें कर म्हूण मागता ह्या भावाचेर आशिर्वाद घाल सोम्या जेजू एक भयण आपल्या भावाचें डिप्रेशन आनी पेंगटाचे गूण जावंक मागता त्या भयणीचेर ताचेर आशिर्वाद घाल आनी ताका बरो कर एक भयण सोम्या आपल्या पुतान देवा ते पाठ घेवंक आनी परगांव ते बरें काम मेळोवंक आनी बरी सिरीक मेळोवंक मागता सोम्या ताचेर आशिर्वाद घाल आनी ताका ते फावो कर सोम्या जेजू हाचे सोमें सर्व हांगासर त्या सकळ भाव भयणींच्या आनी आराधन प्रत्येक तरेन यूट्यूब मिडिया मारी पात देखतला हर एका भाव भयणीची इरादे सोम्या स्वीकार कर फाटल्या आराधना वेळी दवरली ते सगळीं कितें मेळोंक ना तेणी उडास करता हांव जेजू तुज्या पांया तळे दवरता हांव आमच्या दानींचेर आशिर्वाद घाल ह्या आराधनाक आमकां विविध कुमो करच्या दानींक तांचेर तशेंच हांगा पुलांत दान दितल्यांचेर आनी हांगासर आल्तार चोबयल्या दर भयणींचेर आमकां संगीत दिल्ल्या आमच्या भावाचेर तशेंच व्हिडिओग्राफी केल्ल्या भावाचेर डिवायन वर्डाच्या मालकाचेर तेच्या कुटुंबाचेर आनी शिबंदेचेर आनी आमी आराधना कुमो करता एकल्याचेर जेजू आशिर्वाद घाल सोम्या तुज्यो आमकां बरी कृपा दी तुजें आशिर्वाद आमचे ती वाळशी कर दिंबेर पडया आनी सोम्याची स्तुती करया आनी सोम्याचे पवित्र कृपा आमचेर वाडोवन दी आनी एकल्या कोणाची ते सवां सगळीं आमी दवरल्यान आतां स्तुती कर सोम्या कडेन ही सकट त्या सवां पडदीक जावं मागया हालेलुया 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 जिद 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 याकडे खम्यांचे बघात तुझी कृपा वाढायचे दो खम्यांचे तुझे पवित्र पान काय आमले रगात म्हणून ते सोमी आमच्या कधी जगतले तुझ्या आमले रगतात तुझ्या पवित्र गायतान बाहेर होत्या वाढलेल्या त्या एका रक्ताच्या त्या मॅनी जेजू आणि जेजू कोण
कर हृदयाची पीडा गोण कर बरे करजो तो सुटका दी झर तने वाईट आणि खोटेपणा बंधनाचा मान करता थैतनाच्या खोट्या मिया ओळख दिलेल्या काळो का ओळख दिल्या सत्तडीच्या बांधपदा ओळख दिलेल्या पिढीचे ओळख दिले सत्तणां जेतो गोण करजो सुटका दी तुझे देवी कृपा वाढून दी जेतो याकडे सत्तण आमका दी हरी पीडा गोण करजो लॉर्ड जीसस टच योर लेट योर स्पिरिट कम एंड लॉर्ड लेट योर होली ब्लड heal everyone Lord touch us Lord Jesus take away from all our bondage in the name of Jesus hallelujah 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 हे देवड़ा सक्रमेंता गीत करूया सुमेश आशीर्वाद माग्या ये द्या होरा साक्रामेंत साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सगळं नव्हेच्या अस्कत्रीश्वर भावार्थाचे बळदिव्या जशे बापा तशे स्फोटा उल्हासानी स्तुतीजा पदवी महिमा शासना शासना एका स्थाळ्या सीता तो कादोगाच्या स्पिरिता समास मीना वार्ता आमेन प्रार्थूया ये देवाभिचे सक्रमेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडला आहे तुझ्या सद्गुणेचो वर्षदान तुमचे ते आमी बघे सारको तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर सजे तनराज करताय ससनाच्या ससनाक आमेन हे भाग्यवंत